तर आमी खूबदां आयकलां आसतलें की MLA आसा तेंचेर डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन फायल जाता जेन्ना ते एका पक्षाच्यान दुसऱ्या पक्षान वता तेन्ना तांचेर कोण ना कोण तरी जे डिस्क्वॉलिफिकेशन जे पेटिशन आसता ते घालता. तशेंच डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन जे आसा ते पंचायत जे मेंबर्स आसा सरपंच जावं पंच तांचेरूय जाता आनी हे फाटल्या 2 वर्सांत कितले अशे डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन्स फायल जाल्या पंचायत मेंबर्सांचेर हे जाणा घेवपाक जे आरजीचे आमदार आसा विरेश बोरकर तांणी अनस्टार्ड क्वेश्चन एलएक्यून घातिल्लो आसा. सो ह्या एलएक्यूचेर ह्या अनस्टार्ड क्वेश्चनाचेर रिप्लाय कितें मेळ्ळा तो आमी पळोवया. गोंयभर सुमार 12 पंचायतीच्या पंच सरपंच आड अपात्रतेचे केशी. आमदार विरेशान अतारांकीत एलएक्यू विचारिल्लो ताचेर मेळिल्ली जाप अशी. पंचायत संचालका कडेन 8 केशी आसात तातूंत 2 ताणेंच घाल्यात. फक्त एका प्रकरणाचो निकाल लागला. 5 केशी सुनावणेक प्रतिवाद्यांक जापे खातीर निश्चित केल्यात. एक लेखी जापे खातीर सुनावणी निश्चित केल्या जाल्यार एक केस निकाला खातीर निश्चित केल्या. अतिरिक्त संचालका कडेन 4 केशी आसात. 2 केशींचो निकाल लागला. 2 केशींची सुनावणी निश्चित केल्या. अतिरिक्त संचालका कडेन आशिल्ले 2 केशी खंय? कुंभार जुवे पंचायतीच्यो. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.